प्लांट्स हाडल्या तुमी सध्या जवळ जवळ 150 ते 200 आम्ही नीम प्लांटा हे करताले रोप हाडल्या आणि जवळ जवळ 300 ते 400 प्लांट आम्ही फ्रूट बेरिंग ट्रीज हाडिल्ले आसात. जो डिस्ट्रीब्युशन आता तुम्ही पळयत आसतना चालू आसा सगळे ते सगळे आमच्या वाठारांतल्या प्रत्येकाच्या घराकडे झाड लागली होच आसपाचो हेतू. ही झाडां जी आमी आज हाडल्या डिस्ट्रीब्युशनाक ती झाडां खरेंच पोल्युशन निवळ करपाक एक आमकां मदत करतली. जशी की आमी नीम हाडला, बाकीची फ्रूट बेरिंग हाडल्या, तशीच फुलांची झाडां हाडल्या. ही सगळीं झाडां आमी हांगा ह्या वाठाराक बस स्टँडार आनी फाटल्यान जो आमचो ग्रावंड आसा तो स्टेडियम आसा थंय आमी ही झाडां निमाची झाडां आमी ताची प्लांटेशन करतले. आनी तुमी पळयलां आसतलें जे हांगा डिस्ट्रीब्युशनूय चालू आसा झाडांचें, हें डिस्ट्रीब्युशनूय चालू उरतलें. कारण ही झाडां ह्या कुंकळे वाठारांत लोकांनी आपल्या पोरसांत किंवा आपल्या गार्डनान आपले घरां व्हरून ती लावची आनी हो जो एनवायरमेंट पोल्युटेड आसा तो निवळ करपाक मदत करची. आमचे फकत ट्रेडर्स भावाच्या कांय मुद्दे आसले, कांय अडचणी आसले, तो सुटावे करपा लागून आमी ट्रेडर्स एसोसिएशन म्हणून घडोवन हाडलें. पूण ताचे फाटल्यान आमी जायते सोशल वर्क, जायते सोशल इश्यूज आमी हाती घेतले आनी तसो हो एक कार्यक्रम जावन गेल्या वर्सा आमी ब्लड डोनेशन केलें आनी तशेंच वृक्षीरोपण कार्यक्रम केलो. तशें आयज देशाच्या आदारान आमी आयज फ्री डिस्ट्रीब्युशन, प्लांट डिस्ट्रीब्युशन आमी हें केल्या. आनीक आमी एक आमच्या गांवांक कुंकळची गांवांक आमी सदांच बब मारता की पोल्युशन जाता म्हणून इंडस्ट्री जाता. पोल्युशन जाता खरें, एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन सगळें जाता, बट ते आमी इनिशिएटीव घेयना. कशें करून आमी कंट्रोल करता आमच्या हातीन, कॉमन मनशा हातीन आसता आमी कशें करून कंट्रोल करतले. सो आमची हो एक सोपेपणी एक सोपो एक उपाय मेळ्ळा की आमी वृक्षारोपण केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमची ऑक्सिजन लेवल आमचें पोल्युशन जें आसा तें आमच्यांनी कंट्रोल करपाक जाता.